काही दिसाफाटी प्रुडंटान भागीरथी गुरव ह्या ब्रह्मकर्मईच्या बायलेच्या घराची परिस्थिती लोकांमुखार हाडिल्ली। होच रिपोर्ट पळोवन जायत्या लोकांनी गुरव घराब्याच्या मदतीचो हात फुडें केलो। थळावे आमदार, गांवांतले गांवा भायले रिटायर आर्मी ऑफिसर इतलेच न्हय जाल्यार म्हापशें, वास्को, दिवचले तशेंच हेर वाठारांतल्या लोकांनी आर्थीक मजत आनी घरांत लागपी आवश्यक गजाली दिवन मजत केल्या। प्रुडंटाचो इम्पॅक्ट तेका हॉस्पिटलान व्हेलो कित्याक तेका आमी कळयलें न्हू पेपरार म्हणटकच बाबान हॉस्पिटलान व्हरोन तेका मनीस आपलो धाडून हॉस्पिटलान व्हरोन तेका रगत चॅक केलें, तेचे ते फाटीच्या कणे ते पाणी थोडें काडलें आनी आतां चॅकिंगाक धाडलां आनी दोनदा बाबान आमकां बांबोळी आपली गाडी मनीस धाडून बांबोळी येयले आमदार बाबा दोनदा आमकां येयले आनी आतां बी बाबा आमची काळजी घेत आहा। आनी आमकां बाबा तूं पेपरार घातलो सगळें हें केलो म्हणून तुज्या हेतून आमकां 4 लोक दारां येवन आमकां लोक मदत करता। खूब मदत केली लोकांनी आनी बाबानय बी केली आमकां मदत आनी तुज्या बापायन बी आमकां पयलीं हे 25 वर्सांक केल्ली आसा मदत शेणाक लागून। तें सुद्दां म्हाका बापायन तुजें करून दिलें, पूण पयशे घेवंक ना, करून दिले म्हाका, कोण करून दिनासलो तें तुज्या बाबान करून म्हाज्या घरा कडेन हाडून पावयलें म्हाका आनी आतां मदत म्हाका करता लोक। म्हाका मेळ्ळो न्हू आनी बाबान म्हाका व्हेले आपल्या रुमांत आनी म्हाका विचारल्यो तेणी तुमी म्हाज्या मनांतली सांगलें म्हाजो चेडो बरो ना, 5 वर्सां जालीं कोण बाबा केअर करिना इतकें म्हटलें बाबान आनी म्हाका 1 लाख म्हाज्या हातीन दवरलो बाबान। आनी आतां मी म्हटलें म्हाज्या बाबा कसो कर, म्हाज्या चेड्याक बरो कर मी बाबा। ते बाबान सांगलें तुका आपूण केन्ना पयशे धाडटा म्हणून सांगलें बाबान। परत म्हाका दिले तेणी, परत व्हरोन म्हाका परत दिले बाबान। पयले मिरीन खटले म्हणून सांगलें कोणा कोणाचे घेतले ते म्हणून म्हाका परत बाबान व्हरोन परत म्हाका 1 लाख दिले रुपये दिले बाबान म्हाका खूब। आनी म्हाका बाबा करतलो बी मदत, म्हाका दिता म्हणजे सांगना म्हणजे केन्ना आपूण तुका धाडून दिता पयशे धाडटा अशें बाबान म्हाका म्हटलां। आमकां जेन्ना आमी बरो नासलो, आतां 5 जाली म्हाका वर्सां, 5 वर्सां बरो नासलो कोणूच आमकां पयलीं नासलो, कोणूच आमकां पाणी जेवण कोणी आमकां हें करूना, मदत करूना 5 वर्सां पयलीं। आतां ह्या भावाच्या रुपान, देवाच्या रुपान आमकां एक गावलो आमकां मनीस येयलो आनी त्या पेपरार टीव्हीर हें केलें घातलें, आमचे एड केली आनी तेका लागून आमी 4 लोकांनी आपयले ते आनी 4 लोक आमचे येता दाराक। बाबान आमकां खूब केली मदत आनी लोकांनी आतां खूब करता लोक मदत। आतां आमकां मातशें जिवाक दिसता बरें की आमी खंय तरी जगतले अशें जाता आमच्या मनांत आतां। तेन्ना तेज्या पयलीं आमच्या मनांत जगतलें ना, खंय तरी पाण्या जीव हें करतलो दिवतलो आयक खावन कितें मरतलो अशें आमच्या मनांत जाय पयलीं, तें आमकां कोण आपयनासलो। आतां आमदारान कितें केलें तुका? आतां आमचे मी आमदारान म्हाका आतां गाडी हें करता तो धाडटा, 2 फावटी म्हाका GMCन घेवन गेलो आपल्या गाडयेन। आमदारान चॅकींग केलें म्हाका, पाण्याचें पाणी म्हाजें मातशें हें केलां काडलां आनी रक्त चॅक केला, चेंज केला म्हाका आनी रिपोर्ट म्हाजो अजून मेळना, तेका लागून मातशें हें जालां। मागीर तेणी सांगलां, बाबान सांगलां भिवो नाका म्हणून, आपूण तुज्या फाटल्यान ना म्हटलं, अजिबात भिवो नाका, आपूण तुज्या फाटल्यान ना म्हटलं। आनी लोकांनी सांगलां की तुमी कांयच भिवो नाका, आमी आहा फाटल्यान ना म्हटलां। आमकां खूब येयलो, डोंगरे वचून लोक येयले, पणजे वचून लोक येयले आनी वास्को वचून लोक येयले, बिचीर वचून लोक येयले, लोक खूब येयले आमकां, वापस वचून लोक येयले खूब। आतां आमकां तितकी ती हें ना, लोक खूब येयले आमकां। एक अशें त्या भुरग्याक पळोवन आमकां एक अशें इन्स्पिरेशन लायक येवन आमी हांगा कितें आमचे कडेन जितलो जाता तितलो हेल्प तांकां करचो कसो, त्या लागून आमी येयले ऑल द वे। आमकां मातशें मनांच्यान फील कशें जालें त्या भुरग्याचें हें पळोवन, म्हणून आमकां दिसलें कितें येवचें कितें हेल्प करपाक ताका। कोणा कडेन दुसऱ्या कडेन कितें जाता ताणें हेल्प करचो, कित्याक कशें आसा सगल्याच कडल्यान सगल्यात एकदां जायना न्हू, सगल्यां कडेन जायना। जें आमच्या कडेन जें जाता तें आमच्यांनी केलें, आमी डायरेक्टली येयले हांगा, आमच्या कडेन जितलें जाता तितलो आमी हेल्प केलो। तुमकां येवपाक हांगा डिफिकल्ट जावना इतलें? डिफिकल्ट आमकां जालें, आमकां कोणें लोकेशन रॉंग दिलें आनी खंयसरूच लोकेशन मेन्शन नासलेलें, एकाय जाग्याचेर एक लोकेशन मेन्शन ना की हांगा अमके कडेन आसा म्हणून। आमी दुसरेच कडेन पावले, आमी
ते दोंगुल्ले म्हणून खंयसर तरी आमी पावले. त्या सायडीक पावले. थंयसरल्यान आमी भरपूर भितर गेले. थंय एकली आमकां बायल मेळ्ळी. तिका आमी आनी एकदां परते विचारले कन्फर्मेशनाक. तिणी आमकां मागीर सांगलें ते खोर्ले म्हणून मागीर आमी डायरेक्ट लोकेशन मारलें खोर्ले आनी आमी ट्राय केली येवपाक. बट हांगा पावून सुद्दां आमकां मेळोंक ना. मागीर आनी एक कोण तरी 2-3 जाण आमकां मेळ्ळे वाटेक. तांकां 2-3 जाणांक विचरून अशें करून आमी हांगा पावले. आनी हांगा पावतकीच मागीर तूं मेळ्ळो. पळय कोणाचो टायम कसो येता सांगूं येना. सो एक आपल्या कडेन जितलें जाता तितलो तरी हेल्प करूंक जाय. आतां सगळेच जाण हांगा पावचे ना. सो एक तेंच्याय कडेन म्हणून काय नेट बँकिंग तसलें काय ना. सो तांकां कितें बारीक हेल्प जातलो म्हणून. सो आमी आतां येयले. तशेंच आनीक 2-3 जाण कोण येवन गेले. आमी तेंच्याय व्हिडियो पळयले. आमकां एक आमी करूं कशें दिसलें कितें तरी कोणाक लागून आमी येयले. आम्ही 2002 ते 2003 ह्या वर्षात 10वी शिकत होतो आम्ही सगळे क्लासमेट. आणि हा आमचा क्लासमेट संदीप गुरव. आम्हाला ज्यावेळी बातमी कळली, मी आता खरं या गावात राहतो, पण एकदा अशी परिस्थिती असते म्हणजे काही अडचणी असतात, कळत सुद्धा नाही आम्हाला शेजारी काय चाललंय ते. पण ज्याही कळत आहे म्हणजे पेपर आल्यानंतर सगळ्यांनाच कळलं. मग आमच्या ग्रुपनं ठरवलं की काहीतरी आर्थिक मदत द्यावी. त्यानिमित्त आज आम्ही इथे जमलो आणि सगळ्यांनी मिळून आम्हाला फुलाची पाकळी म्हणून आज आम्ही संदीपला मदत करतो. आम्ही सध्या हाती म्हणल्या ब्रह्मकमय सत्तरी. कारण आम्ही एक आठवडो पयलीं हांगासर एक न्यूज केल्ली भागीरथी गुरवाचेर खूप तिका त्रास सहन करचे पडले. तिचेर कितलेशे प्रसंग आयले. स्टुडंटाचेर आमी न्यूज केल्या, पण ती न्यूज व्हायरल जाल्या उपरांत जे खुबशे लोक तिका मदत करपाक पावले. खास करून एक्स आर्मी जे वाळपय 70 लोक आसा आर्मी ऑफिसर, तांच्यांनी तिका मदत केली. तशेंच जे विष्णू जो तिचो चलो आसा त्याचे 10th स्टँडर्डांतले क्लासमेट ते आयले, तेंच्यांनी मदत केली. तशें म्हापसाचे खुबशे लोक आयले. ओल्ड गोवा करमई जे ओल्ड गोवा थंय आसा थंयसरले एक्स पंच कोण येवन तेंच्यांनी हेल्प केली. ताच्या उपरांत काल म्हापसाच्या लोकांनी केलें. आतां आमी पळयता फाटल्यान एक स्कूटर आहा ते मेर्शेच्यान 2 भुरगे आयलेले आसा, निखील आनी एकटो. सो अशा तरेन खुबशे लोकांनी येवन तिका मदत केलेली आसा. ग्रॉसरीज दिलेले आसा, कोणी तिका कॅश हेल्प केल्ली आसा. ताच्या उपरांत गेले फावटी आमी सांगलें जशें की स्थानीक आमदार जे आसा विश्वजीत राणे हांच्यांनी तिका 1 लाख रुपया दिल्ले मदत म्हणून. ताच्या उपरांत आतां तेंच्यांनी जो तिचो चलो आसा भागीरथी ताका मेडिकल ट्रिटमेंटा खातीर ते घेवन गेले 2 दीस पयलीं. तेंच्यांनी खास करून विश्वजीत राणेन आपले स्टाफ धाडून गाडी धाडली आनी ती भागीरथी चल्याक पणजी व्हरून ताका ट्रिटमेंट केल्लेलें आसा. तेचे जे बॉडीत कितें उदक भरलेलें तें काडलेलें आसा. अशें ताका 2 फावटी व्हरून हाडलेलो आसा. आनी आतां परतून सांगलां की 1 तारखेक रिपोर्ट आयल्या उपरांत तेजे फुडले मेडिकल ट्रिटमेंट स्वता हेल्थ मिनिस्टर जे गोवाच्या विश्वजीत राणे हांच्यांनी करतले म्हूण सांगलां. आनी ते सद्या मेडिकल ट्रिटमेंट चालू आसा. ताच्या उपरांत जे ताका कितें पेन्शन मेळपाक जाय जाल्यार ती तेचो प्रोसेस कितें चालू जाल्लो आसा. सो अशा रितीन भागीरथी गुरवाक सगळ्यांचो आदार मेळत आसा. खास करून आमदारांनी आदार मोठ्या प्रमाणात केल्लो आसा आनी तेणी मेडिकल ट्रिटमेंट सगळो करता म्हूण सांगलां. सो अशा तरेन गांवच्या लोकांनी हांगासरल्या जे ब्रह्मकमयचे स्थानीक लोक आसा तेंच्यांनी मदत केल्या. ते सगळे एकठांय आयले आसा. अशा तरेन प्रुडंटाचेर न्यूज आयल्या उपरांत सद्या भागीरथी गुरवाक खुबशी मदत मेळत आसा. प्रुडंटा खातीर ब्रह्मकमय 70च्यान रुपेश राव.